मोग कर म्हणजे वड नाही. देवाचो आणि पेल्याचो मोग कर म्हणजे वड नाही. कित्याक गी सुवार्थेंत हाच्या गी चड विचारला अशें दिसता. सुवार्थेंत सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान आणि सगळ्या तुझ्या मनान सर्वेच परासो तुझ्या देवाचो मोग कर म्हणच्यात मोग करपाक सगळें काळीज, आत्मो आणि सगळें मन मेळयलां. हातून एका तराची संपूर्णताय आसा. देवा मोगांत मनशाचें संपूर्ण व्यक्तित्व कितेंच बाकी दवरिनासतना मेतेर करच्यांत उपादेसाचें वर्तेपण व्यक्त जालां. पेल्याचो मोगय अशेंच. तो केवल मोग न्ही, बगार हांवें म्हजो केल्ल्या परी करसो मोग तो. अशें पळयल्यार पेल्याचो मोग करच्या पयलें हांव म्हजो कितलो मोग करता म्हणलें सोदून काडूंक हांगासर उलो आसा. आपणाकच दुर्सतलीं, आपणाच थंयसर रितीचें वायट देखतलीं, स्वगौरव नासलेलीं, स्वताचो मोग नासलेलीं, आपणाकच सकला घालतलीं, पेल्याचो मोग कितलो करतीत. हळदुवें वोकल दवरलेल्याक सर्व हळदुवेंच दिसता न्हय. जेजू हांगासर एका महान मनोशास्त्री वा समालोचन शास्त्री परी दिसून येता. ताच्या की चडच म्हणयत, कित्याक तो मनशांचे मतींतली चिंतना सयत पारखूंक शकता न्हय. सगळ्या पवित्र पुस्तकाचो सार ताणें हांगासर सांगता गेलो. नियमशास्त्रांतलें मोगा शास्त्र ताणें उखलून धरलें. देवाक आनी स्वताक जोगते नदरेन देखूंक आनी मानवूंक ताणें मोगा लिसावन दिलें.